या दिसांनी आमी सांत इनासाच्या जिविताचेर नियाळ केलो. इनास संवसारी चिंतपाचो मनीस आसलो, पूण एक पावटी ताका देवाचो अणभव जातच ताणें आपलें संवसारी जिवीत सांडून दिलें आनी ताणें पुरतो जेजूचो पाटलाव केलो. जायत्या आडखळी मदें ताका मुखार वचचें पडलें आनी शेवटी तो पारिसाक गेलो शिकूंक. त्या वेळार पाद्रींक व्हडलें शिकप नासलें, पूण इनासाक दिसलें आपूण पाद्री जातलो जाल्यार आपणाक शिकप आसूंक जाय, म्हणून तो MA डिग्री करूंक पारिसाक पावलो. आनी थंयसर ताका 9 जण सांगाती मेळ्ळे आनी तांतलो एकलो फ्रांसीस शावेर. आनी हे सगळे थंयसर शिकताले युनिवर्सिटीन. आनी तांणी सांगाता मेळून ह्या 10 जाणांनी जेजूची सभा सोसायटी ऑफ जीजस ही संस्था घडली आनी ह्या संस्थेच्या वांगड्यांक जेद्वीत म्हणटात. 1540 वर्सा सप्टेंबराचे 20 आनी 7 तारखेर पाप साहेब पावलो तिसऱ्यान हे संस्थेक अधिकृत मान्यताय दिली. आनी इनास हे संस्थेचो वडील जालो. ताका मन नासलें, पूण ताच्या वांगड्यांनी ताका विंचून काडलो. 16 वर्सां मेरेन तो श्रेश्ठ वडील जावन आसलो. आनी इनास 1550 वर्सां देवाधीन जालो आनी तेन्ना 1000 जेद्वीत युरोपांत आसले. ताच्या मरणा उपरांत जेद्वितांचो आंकडो वाडत गेलो. युरोपांत तांणी शिकपाच्या मळार व्हडतो वावर केलो. आज युरोपाचो लोक शिकलेलो आसा हाचें मूळ कारण जेद्वीत. मागीर कांय कारणाक लागून 1707 आनी 3 वर्सां पाप साहेब क्लेमेंत चवद्यान ही जेजूची सभा चेपून दवरली, सप्रेस्ड. पूण 1814 वर्सा पाप साहेब पियूस 7व्यान ती परत्यान जिवाळ केली. आनी आतां संवसारभर 112 देशांनी जेद्वीत वावर करतात. 1960 आनी 5 वर्सां जेद्वितांचो आंकडो 300 पावलो म्हणल्यार जाता. 30 आनी 6000, 30 आनी 8 जेद्वीत. आनी मागीर तो देवूंक लागलो. जेन्ना हांव जेद्वीत संस्थेंत 1970 आनी 1 वर्सा आयलो तेन्ना जेद्वितांचो आंकडो 30 आनी 1740 आनी 5 आसलो आनी आज तो फकत 13760 आनी 8 आसा. आंकडो गरजेचो न्हय, जेद्वितांचे गूण गरजेचे. कसले जेद्वीत आमच्या कडेन आसात तें चड गरजेचें. खंयचेय मळ तुमी घेया, त्या मळान जेद्वितांनी वावर करूंक ना, देणगी दिवंक ना अशें ना. हें तुमी जाणात. चंद्रार कितलेशे फोंड आसात आनी तांकां नांवां दिल्लीं आसात. त्या नांवां भितर 30 आनी 5 जेद्वितांचीं नांवां आसात चंद्रार दिल्ल्या फोंडांक. कित्याक तांणी एस्ट्रॉनॉमी ह्या विशयाचेर अभ्यास केल्लो आसा. आतां आमी कॅलेंडर वापरता, ग्रेगोरियन कॅलेंडर. तें कोणें सोदून काडलें पयलें? फादर क्रिस्टोफर काल्वीस ह्या जेद्वितान ताणें तें तयार करून पाप साहेब ग्रेगोर हाका दिलें. देखून ताका ग्रेगोरियन कॅलेंडर म्हणटात. आतां भारतांत 30,000 आनी 40 आनी 8 जेद्वीत 18 प्रांतांनी प्रॉविन्सस आनी 1 रिजन कोहिमा सेवा दितात. आतां जेद्वीत हो इतलो वावर करतात
तांकां एक विशिश्ट वावर म्हणलो ना. खंयचोय वावर जेद्वीत करतात आनी पाप साहेबान जर तांकां सांगलें करात म्हणून ते पाटी सरनात. तर तांकां हें करूंक बळ खंयसून येता? हें बळ तांकां येता सांत इनासाच्या जिवितांतल्यान आनी ताच्या बरोवपांतल्यान. सांत इनासाचीं कांय तत्वां आसात, प्रिंसिपल्स. तांतली मुखेल 8 हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें तत्व आद मायोरेम देई ग्लोरियम. हें लातीन भाशेन सगळें देवाचे व्हडे महिमे खातीर करूंक जाय. जेद्वितांनी आपणाक मान जोडूंक पदवी जोडूंक वावर करचो न्हय, देवाक मान आनी महिमा मेळूंक वावर करूंक जाय. दुसरें तत्व माजीस, म्हणजे जें तूं आतां कितें करताय ताचे परस इल्लें चड सुबेज कर. थंयच रावूं नाका सुशेगाद ना. जेद्वितांनी सुशेगाद रावूंक जायना, फुडें वचूंक जाय. तिसरें तत्व तांतूम क्वांतूम, म्हणजे जितलें जाय तितलेंच ताचो वापर कर. चडय करूं नाका, उणेंय करूं नाका. म्हणजे एक समतोल, बॅलन्स जेद्वितांनी आपल्या जिवितांत आनी वावरांत दवरूंक जाय. चवथें तत्व कुरा पर्सनालीस कुरा अपोस्टोलिका. जेन्ना एक जेजुइतांचो वडील एका जेजुइताक एका वावराक नेमता तेन्ना त्या वडिलान त्या जेजुइताचेंय बरेंपण दोळ्या मुखार दवरूंक जाय आनी ताच्या मिसावांचेंय बरेंपण दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. मनशाकूच चड म्हत्व दिवं नाका वा मिसावांकूय चड म्हत्व दिवं नाका. दोनूय बरोबर आसूंक जाय. कित्याक तें मिसांव कोण करता? तो मनीस. देखून ताकाय सांबाळूंक जाय आनी मिसांवय सांबाळूंक जाय. पांचवें तत्व देवम इन ऑमनिबस रेबस इन वेनिरे. सगळ्या कडेन सर्व वस्तूंनी देवाक सोद. जो जेद्वीत वावर करतात तांकां दर एक कडेन देव दिश्टीक पडूंक जाय आनी तो वावर तांणी देवा खातीर करूंक जाय. सवें तत्व ओरा एत लाबोरा. मागणें आनी वावर बरोबर वचूंक जाय. मागणेंच करून बसचें न्हय आनी वावर करीत ते बसचो न्हय. दोनी बरोबर वचूंक जाय. आनी जेजून हेंच केलें न्ही. जेजू दीसभर वावर करतालो, ताका मागणें करूंक वेळ नासलो आनी रातचो तो दोंगरार वचून मागणें करतालो. हेंच जेजुइताचें जिवीत जावंक जाय. वावर करतना वावर कर, मागणें करतना मागणें कर. मागण्यांतल्यान तुका बरो वावर करूंक बळ मेळटा आनी जो तूं वावर करताय तो तूं देवाक भेटय. सातवें तत्व डिस्क्रेसिओनेम, म्हणल्यार पारखोणी. जो तूं वावर करूंक सोदताय तो तुका देवा थावन येता वा देवचारा थावन येता. कित्याक एके फावटी देवचार सयत आमकां एक वावर करूंक ताळणी हाडटा. म्हण जेजुइतांनी शिटूक रावूंक जाय. वयल्या वयर पळयतना तो बरोसो दिसता पूण ती खरीच देवाची येवजण वा येवजण न्हय हें पारखूंक शिकूंक जाय. आनी निमाणें तत्व आमार ई सेर्वीर. हें स्पॅनिश भाशेंतलें उतर. मोग आनी सेवा बरोबर वचूंक जाय. तुजी सेवा मोगाची जावंक जाय. म्हाका कित्याक वावर दिला म्हणून खंतीन दुखीन गुणगुणून न्हय, कुशाल मनान तुवें तो वावर करूंक जाय. हीं 8 तत्वां सोडून इनासान आत्मीक साधना स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणलें पुस्तक बरयलां. संवसारभर हें गाजलां. तें क्लासिकूच जालां आतां. आनी दर एक जेद्वीत आपल्या जिवितांत 2 फावटी 30 दिसांचो रेतीर 30 days रिट्रीट करता. आवाज ना, बोबो ना, प्रेज द लॉर्ड ना, कांय ना, तसलें कांय ना.
शांतपणे बसून नियाळ कर जेजूच्या जिविताचेर. आनी आतां फकत जेजूतच न्हय, दुसरें हे करूंक लागल्यात, कित्याक त्या 30 दिसांचो रेतीर शांतपणी वगेपणान करतच देव तुज्या कडेन उलयता, देव तुज्या काळजाक हात लागता आनी हाका लागून जेजवितांक आपलो वावर फुडें वचूंक बळ मेळटा. आज आमी सांत इनासाची दबाजीक परब करता. आतां सगळ्यांनी कितें जेजवीत जावंक जाता? जायना. तुमी संवसारांत आसात, थोडी हांगा माद्री आसात, धार्मीक बेसाची आसात, उरलो चडसो आमचो संवसारांत आसचो लोक. तुमची तितलीच गरज आसा. सगळे दोतोर जाले मागीर ताणें सुवी तोपची कोणाक? दोतोराक तोपची पडली ना. सगळेच जर तर कुजनेर जाले तांणी रांदलें जेवचें कोणें? आनी सगळे जर पदेर जाले तांणी भाजलेले उंडे खावचे कोणें? आनी सगळे जर रेंदेर जाले तांणी काडलेली सूर पिवची कोणें? म्हणजे आमकां रेंदेरी जाय, पदेरी जाय, दोतोरी जाय, इंजिनियरी जाय, पाद्री जाय आनी सादो लोकूय जाय. म्हूण आमच्या लोकांन इनासाची देख घेवन आपल्या बेसा प्रमाणे, आपल्या शिकपा प्रमाणे देवाची आनी ताची परजेची सेवा करूंक आसा. तर ती कृपा ह्या मिसा वेळार आमी तुमचे पासत मागता आनी तुमी आमचे पासत मागा. फकत आयच्या एकूच दिसा न्हय, आमचे पासत मागा. कित्याक हाचे आदी हांवें सांगलेलें आसा, आमी तुमची बॅटरी चार्ज करता. आमची बॅटरी चार्ज जावंक नाका, नाजाल्यार ती देंवतली, मागीर कितें वावर आमच्यान करूंक जातलो. पूण तुमच्या मागण्यांतल्यान आमची बॅटरी चार्ज जाता. आमी बरे पाद्री जाता, बरे जेजवीत जाता. तेच बरोबर हे जेजवीत संस्थेन देवान ताच्या मोगान आनी ताच्या परजेच्या मोगान भरलेले उर्बेस्त तरणाटे धाडूंक देवाचो आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागुया.